आयची सालसेत अपडेट अशी आसा। हे दिसांनी आख्या गोंयांत तशेंच सालसेत एरियांत खूब पावस पडलो आनी हुंवार शेतांनी भरलेलो आमकां दिसता। मडगांवां, खारेबांदर तशेंच मुंगूल एरियांत, फातोड्डा, सेरावली हांगासर भरपूर शेतांनी उदक भरलेलें आसा। आनी हे शेतांनी आतां आमचो गव्हर्मेंट वेस्टर्न बायपास रोड करूंक सोदता, माती घालून शेतां पुरोवन। जरी तर हे शेतांनी गव्हर्मेंटान वेस्टर्न बायपास रस्तो माती घालून केलो जाल्यार हे उदक जे शेतांनी आसा ते उदक लोकांच्या घरांनी आनी रस्त्या वेल्यान वचपाक लागतलें। लोक जो शेतां रोयता चड करून सेरावली, बेनावली आनी हेर कडेन तांची शेतां पाड जातलीं। देखून मुंगूल, माडेल, सेरावली आनी बेनावलीचो लोक गव्हर्मेंटा लागीं मागता हो वेस्टर्न बायपास स्टिल्साचेर करचो। हो एक ब्रिज टायप उरला तो 3.5 किलोमीटर गव्हर्मेंटानी ब्रिज टायप रोड करून रोड कंप्लीट करचो म्हूण। हो रोड सद्याक बेनावली स्टॉप केला, खारेबांदर आनी तशेंच सेरावली स्टॉप केलेलो आसा। आतां कितलींच वर्सां जालीं लोक ही मागणी करता गव्हर्मेंटा लागीं, पूण आजून गव्हर्मेंट लोकांचे कांय कानार घेना। ताका लागून बेनावलीचे कांय एक्टिविस्ट फाटीं NGT कोर्टान गेल्ले आनी तांणी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या आनी गव्हर्मेंटाक हाजेर कितें इन्स्ट्रक्शन आसात हे इश्यूआचेर तांणी प्रॉपर स्टडी करून कितें तें डिसिजन घेवचें म्हूण। तशेंच काल काँग्रेसाचे लिडर आल्का लंबा आनी एक्टिविस्ट बेनावलीचे रोयला फेर्नांदीस हांणी शेतांत उदक भरलां आसा तें पटोवन दिलें आनी परत गव्हर्मेंटा लागीं तांणी मागलां की हो जो वेस्टर्न बायपास आसा तो रस्तो स्टिल्साचेर करचो म्हूण। कित्याक गव्हर्मेंटान आतां स्टडी करूंक जाय जेन्ना हें उदक भरलेलें आसा। फाटीं तेणी रिवर्साल डिसील केली आनी म्हणपाक लागलें की उदक भरचें ना, पूण आयज काल आमकां दिसून येयलां की कितलें उदक भरलां आनी जरी तर हो वेस्टर्न बायपास तेणी स्ट्रिट्साचेर करूंक ना जाल्यार खरेंच सालसेत एरियांत, मडगांवां, खारेबांद जावं मुंगूल एरियांत बुट्टी येवंक शकता। तशेंच आतां आमी देखला मडगांवां जावं कांय सालसेत विलेजांनी पावस पडून रस्त्याचे 12 ब्रेस्तार आनी 13 सुकरार जाल्यात, व्हड व्हड फोडकुले पडल्यात। वर्साच्या वर्साक हे फावटी गव्हर्मेंट आनी PWD मिनिस्टर मागीर म्हणटले चड पावस पडलो आनी रस्तो व्हांवून गेलो। कांय दीस फाटीं PWD डिपार्टमेंटान फातोड्डा आनी मारगांव रस्त्याक जे होणकुळे पडलेले ते रिपेर करपाक स्टार्ट केल्ले, पूण आतां आमी परत देखला जे होणकुले तांणी पुरयलेले ते परत वयर सरल्यात। तांणी जो दामोर घातलेलो तो व्हांवून गेलो आनी लोकांक आतां रस्त्या वेल्यान वेतना खूब त्रास जाता। NCPचो नुवेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट फ्रँकी डिमेलो हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दिल्लीचो CM आपाचो अरविंद केजरीवाला लागीं मागलां जी इगोज कांय दीस फाटीं दिल्ली मोडपाक आयली ती परत बांदून लोकांक दिवची म्हूण। बाणावलीकारांनी आयज एक वरिश्ठ मोर्चा कोलवा पुलीस स्टेशनाक व्हेली एका कन्स्ट्रक्शनाक लागून तांच्या वाटेक लागून इश्यू। तशेंच आयज मायना कुर्तोरी पुलिसांनी आम आदमी पार्टीचो गोंयचो प्रेसिडेंट राहुल मांद्रेक हाका आपोवन व्हेलो। आयतारा दीस नुवेंचो MLA विल्फ्रेड डिसा आनी तांचे आपाचे वायस प्रेसिडेंट प्रतिमा कुतिनो हाचे मदीं जो इन्सिडंट जालो ताका लागून ताका आपोवन व्हेलो आनी ताचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो आनी तशेंच पुलिसांनी सांगलां ते इन्सिडंटाचेर तांची इन्क्वायरी चालू आसा। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पाटील सुमार 10 म्हयने साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कोविडाचे बरें काम करून आतां तो परत JMCन ट्रान्सफर जाला। गव्हर्मेंटान आजून ताचो कोण रिलिव्हर वो ताचे सुवातेर कोण येता ते आजून कांय गोमूंक ना। आयच्यो सालसेत एरियांतल्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात। मारगांव आनी फातोड्डा 123 केसीस, बाली कुंकोळी 30 आनी 7 केसीस, कंसावली 50 आनी 5, चिंचिणी 40 आनी 8, कुर्तोरी 60 आनी 4 केसीस आसात, लोतोली 40 आनी 6 आनी नावेली 30 आनी 4 केसीस आसात। ही जाली सालसेताची आयची अपडेट।